प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 22 वोड 14 ते लुकाचो 23 वोड 50 Luke chapter 22 verse 14 to Luke chapter 23 verse 56. पूण आयज भाव भयणीनो आमी फकत ह्या थोडे वोडीर आमी नियाळ करुया. लुकाचो 22 वोड 24 ते 27 पर्यंत. Luke chapter 22 verses 24 to 27. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तांचे भितर कोणाक सगल्या परस व्हड म्हूण लेखचो हे विशीं तांचे मदें एक विवाडूय जालो. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्राचे राजा आपल्या लोकांचेर आपली पदवी चोरयतात आनी लोकांचेर अधिकार आसा तांकां बरें देखतो म्हणटात. तुमचे मदें अशें जावं न्हय. परतेंच जाल्यार तुमचे मदें कोण व्हडलो आसत तो सगल्या परस धाकटो जाल्ल्या परी जावचो आनी कोण अधिकारी आसत तो चाकर जाल्ल्या परी जावचो. तो कोण व्हडलो जेवणाक बसता तो वो ताची चाकरी करता तो जेवणाक बसता तो की ना. हांव तर चाकरी करतेल्या सारको तुमचे मदें आसा. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयच्या शिवर्तमानान खूब वस्तू आमी शिकता. पूण आयज आमचो नियाळ आमी फकत ह्या थोड्या वोडीर करुया. 24 ते 27 वोडीर. आनी कितें घडटा? शीस जे जेजूचे आसले, जेजू बरोबर आसले इतली वर्सां 3-3.5 वर्सां, आतां जेजूचो वेळ पावला खुर्सार वचपाक, ते आपले चिंतले तांचे कोण व्हड आसलो म्हणून. आनी जेजू तांकां म्हणटा, तुमचे मदें जो कोण व्हड चिंता तो जावंक जाय सगळ्यांकून ल्हान आनी दुसऱ्यांचो चाकर. भाव भयणीनो, आमी जेन्ना चिंता ह्या संवसारांत कोण व्हडलो मनीस म्हणून, व्हडलो अधिकार म्हणून, आमी तांकां कितें चिंता? तांकां व्हडलें पोजिसांव आसा, ताका म्हणटा ते भाशेन ताका चड पावर आसा, ताका व्हडली कदेल आसा, तो एका कितें म्हणटा राजाच्या घरान रावता, तो एक व्हडलो पावराचो मनीस म्हणटा ते भाशेन. संवसाराचो लोक अशें चिंता. पूण जेजूच्या राज्यान जो कोण व्हड आसा तो एक चाकर कहो रावता. तो एक चाकर कहो रावता. आनी भाव भयणीनो, जो कोण एक चाकर कहो रावता म्हणजे दुसऱ्यांची चाकरी करता, दुसऱ्यांची सेवा करता, ताका कसली भिरांत हा? ताका कोण कसलो दुस्मान आसतलो? ताका ह्या संवसाराच्या लोकां भाशेन ताका कसली भिरांत आसतली? ना भाव भयणीनो. तो खिंचूरय वेतलो, कित्याक ताची फकत आशा आसा, फकत ताचें सगळें कामूच दुसऱ्यांची सेवा करपाक, दुसऱ्यांक एक चाकर जावपाक. आनी आयज जेजू म्हणटा, तो म्हणटा, हांव संवसारान आयलां तुमची चाकरी करपाक. हांव आयलां ह्या संवसारान तुमचो एक सेवक जावन येवपाक. हांव येवंक ना तुमचो धोनी म्हणून, हांव येवंक ना व्हडल्या व्हडपणान म्हज्या. हांव आयलां तुमची सेवा करपाक. आनी तो म्हणटा, जेन्ना हांव आयलां ह्या संवसारान तुमकां दाखोवपाक की खंय एका भावार्थीन जिवंक जाय, चाकरी करून, सेवा करून दुसऱ्यांची, तेच भाशेन तुमी मुजे भावार्थ धरतात ती तुमी दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाय. नातर भाव भयणीनो आमी कितें करता? आमी वर्साच्या एका दिसा आमी दुसऱ्यांचे पांय धुता. वर्सान एका दिसान पांय धुता. पूण भाव भयणीनो, फकत ते एका दिसान पांय धुवपाची गरज ना. आमी एका दिसान कोणाचे पांय धुले आमी व्हडलें काम करूंक ना. कित्याक आमी सदां दुसऱ्यांचे पांय धुवंक जाय. आमी दुसऱ्यांची चाकरी करूंक जाय. आमी फकत दुसऱ्यांक दाखोवपाक की आमी कितले खालती म्हणून. कित्याक जेजूच्या राज्यान कोण जावन आसा व्हड? जेजूच्या राज्यान कोण जावन आसा एक खरो पाटलावदार? जेजूच्या राज्यान कोण जावन आसा एक खरे भावार्थी? जो कोण दुसऱ्यांचे पांय धुता, फकत एका दिसानूय, सदां धुता म्हणजे कितें? तांची चाकरी करता.
तांकां आदार करता, तांकां देवाचें उतर शिकयता, तांचे कडेन तांकां जेजूचे कडसून जेजूचो संबंद घट करता. ना तर भाव भयणीनो खूब लोक सजमता की चाकरी करपाचें म्हणून कितें तांकां तांच्या तोंडान जेवण घालूंक जाय, तांकां भीक दिवंक जाय. असलें चाकरीपण आमी केन्नाच करपाचें न्हय. जेन्ना आमी कोणाची चाकरी करता वय तांकां तांची गरजो आहात त्यो दिवंक जाय. तांकां आमी खरे भाशेन तांकां कितें दिता. पूण जेन्ना ती आमी गरजो तांच्यो मेवतल्यो म्हणून ती सजमतात तेन्ना आमी तांकां कसलेंच बरें करना. कित्याक तांचो संबंद देवाशी घट जायना. तांकां नाका तांचो संबंद देवाशी घट जावपाक. तांकां जाय फकत आयतें मेळपाक. तांकां जाय फकत म्हणटा तें इजी लायफ जाय तांकां. देखून भाव भयणीनो जेन्ना आयज आमी ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ कोत्ता जेजू आमकां कितें सांगता तो म्हणटा हांव तुमची चाकरी करूंक आयला आनी हांव तुमची चाकरी करूंक आयला जाल्यार तुमी एकामेकाची चाकरी करूंक जाय. पूण आयकात भाव भयणीनो, एकामेकाची चाकरी करचे पयलीं आमचो संबंद जेजूशी घट जावंक जाय. आमचो संबंद पवित्र आत्म्याची घट जावंक जाय. आमी त्या देवाच्या उतरान रिगून रावंक जाय. कित्याक पवित्र आत्मा आमकां धाडटलो कोणा कडेन तांची चाकरी करपाक. पवित्र आत्मा आमकां शिकयतलो कोणाक आमी आदार करूंक जाय तो. ना तर भाव भयणीनो आमी खूब वस्तू करता ह्या संवसारान. म्हणटा आमी समज आमी चाकरी करता, आमी खूब लोकांची सेवा करता, आमी बांक धुता, आमी पायणलां धुता, आमी हें करता तें करता. पूण भाव भयणीनो जें आमी करता तें पवित्र आत्म्या उदेशी करूंक जाय. जेन्ना आमचो संबंद देवाशी घट जाता आनी आमचो संबंद जेन्ना घट जातलो, खरेंच आमी देवाच्या उतरान रिगून रावतले, पवित्र आत्मा आमकां सांगतलो, तेन्ना आमी जी चाकरी करता, जेन्ना आमी दुसऱ्यांक आदार करता तें जातलें देवाच्या उतरा प्रमाणे, तें जातलें देवाच्या आदारान. आमी कोश करपाची गरज ना. देवाची कृपा, देवाचो मोग, देवाची घटाय, देवाची जाणवाय आमकां आसतली आनी तेन्ना आमी खरेंच हें बरें काम करूंक पावतले. दुसऱ्यांक आदार करूंक पावतले. दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दितले. दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान भितर सरपाक आमी आमंत्रण दितले वय. ना तर आमी फकत बेश्टे आमी कामां करतले, आमी फटयतले, आमी आमकांच फटयतले. आमी सजमतले की आमी खूब कामां करता म्हणून, खूब सेवा करता म्हणून, खूब चाकरी करता म्हणून. पूण जेन्ना ते आमचो संबंद जेजूशी घट जातलो, पवित्र आत्म्या उदेशी खरेंच आमी बरें काम करूंक पावतले आनी हें जेजूचें राज फुडें सरपाक आमी वावुरतले. आयज खेरीत भाशेन ह्या आयतारा दीस आमी देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. हे आमच्या मनाची नडसुणली करुया. आयज सावन आमी जेजूच्या मोगान, जेजूच्या उतरान रिगून रावुया आनी हें क्रिस्ती जिवीत, हें जैतिवंत जिवीत, हें सेवकाचें जिवीत जिवंक आयज सावन आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव